शीन तुझ्या जीवना बागेता सौम्या तुझे दया एक पडता नमन सौम्या नमन तुका जीवनात तुझ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसू तुमचे सोबे आसो. सोम्याचो ताळो ऐकून ताच्या आपोवण्यांक पाळो दिवया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक उलो दिता. देवान आमकां हर एकल्याक विविधतेच्या मिसावांक नेमलां आनी तसो मोग करूंक विंचलां. जेन्ना आमी ताच्या उल्याक पाळो दिता तवळ आमचे थंय खंडीत जावन बदलावन येतली आनी आमचें जिवीत सुफळ जातलें. आपोस्तलां प्रई क्रिस्ताचो खरेपणी पाटलाव करून ताच्या मिसावांक सहभागी जावन आमचें जिवीत नंदन जावंक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमची पदकां उणेपण वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसो बगेवन सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. आमेन. सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सौम्या काकुळट प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभोव चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सांग पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमचे मदीं कोणायकी एकल्याक दुसऱ्या लागीं व्याज आसा म्हूण चिंतया. तो व्याज ताणें देवाच्या लोकां हुजीर हाडचे बदलाक अणभवर्ती नितीसभा हुजीर व्हरून थंय फिर्याद दाखल करूंक देर घेवयेत घे. देवाचो लोक संवसाराची जडती करतलो म्हूण तुमी नेनांत घे. तुमी जर ह्या संवसाराची जडती करतले तर ह्या चिल्लर संगतींनी तीर्प दिवंक तुमी योग्य नात घे.
देवदूतांची लेगून आमी झडती करतल्या म्हूण तुमी नेनात की तर हे जिणेच्या चिल्लर संगती विशयां तुमी फायसाल दिवचें व्हडलें गी देखून असल्या चिल्लर संगती विशयां न्याय उपजती जाल्यार ते तीर्मान करून पवित्र सभेन कसलो स्थान मान नातलेल्या बायल्या नितीदारां हुजीर तुमी वेचेंगी तुमकां लजे घालूंक हांव हें सांगतां नाजाल्यार बाबावा मदें न्याय तीर्प दितलो तसलो एकलो पुणी बुदवून मनीस तुमचे मदें कितें ना गाय भावान भावाचेर फिर्याद वरी जायगी ते अनभवत्या हुजीर तुमचे मदें कोर्तेक वरचे तसले न्याय आसात म्हळ्यार तुमकां ती एक सलवण म्हणयेत तशें आसता अन्याय सुसून व्हरूंक वा आपणाकच नश्ट बगूंक तुमी काबूल नात कित्याक तशें करच्या बदलाक तुमीच हेरांक अन्याय वा नश्ट करतात न्हय ते तुमच्याच भावांक अन्याय करतले कोणी देवाचे राज सोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेनात की फटवून पडनाकात व्याभिचारी बोंब्या पुजा करतले प्रद्वारी स्वालिंकामी सोर अपस्वार्थी अमलखोर खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे नात तुमचे मदें थोडे एक काळात तसले जावन आसले पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या नांवी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यांतय दोन नितळ केल्यात पवित्र आनी नितीवंत केल्यात देवाचे उतर हे आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया भक्तांचे सभेन ताची होगळीक गाजया इस्रायल आपल्या रसनारांतय उल्हासूं सियोनान आसलेली आपल्या राजांतय संतोषूं आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं वियोल विन्यार संगीत करूं सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता दुबळ्या धाकट्यांचो तो तारण करता आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता भक्त आपणा लाभलेल्या जैतापासो संतोष पावूंक मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं आपल्या देवाची वाकांनी तांचे जिबेर आसूं ताच्या सरू भक्तांक इस्सांव महिमा आनी वडवे आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सोमी तुमी भायर सून वचून बाळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्या सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोफे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरा सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करचिली दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयले आनी तांच्या मदल्या 12 जणांक विंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें ते 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव फिलीप आनी बार्तोलोमेव मातेव आनी तोमास अल्फोवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो
थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताच्या भोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड जोमो लोका जोमोय थंय आसलो. ताची शिकोवण आयकूंक आनी आपले पिडे शिडेंतली गूण जावंक जाय म्हणून ती थंय आयिल्ली. देवसाराची उपाद्र भोगताली ती थंय येवन बरी जाताली. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन सोमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लोका जोमो ताका आपडूंक म्हूण उरडातालो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त. सांत पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सुमार 100 फावटी विचारता, हें तुमी नेनांत गी, हें तुमी नेनांत गी म्हणून. म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? आमी जाणा जावंक आसा जाय आसलें पूण आमी नेनाव. देखून सुमार 100 फावटी जायत्यो संगती सांगून चड करून क्रिस्तांवां मदलो व्याज, क्रिस्तांवां मदले झगडे, हाका लागून हें तुमी नेनांत गी. कितें आमी नेनाव? आयच्या ह्या दोनी वाचपांत हांव आमी सोदलें तर पयलें जावन कोरिंथकारांक सांगिल्ल्यो संगती आमकांय लागू जातात. हाका लागून कांय नंतरी 3 संगती तरी हांव सांगतां. आनी आमी आयचीं क्रिस्तांवां जशें त्या काळाच्या क्रिस्तांवांक सांत पावलोन सांगिल्लें, ह्या शुभ वार्तेंत सांत लूक आमकां सांगता कितें घडलें तें आमकांय लागू जाता. पयलें जावन हें तुमी नेनांत की आमच्या मदें व्याज आसूंक नजो. कित्याक व्याज आसूंक नजो? आमच्या मदें मनस्ताप आसूंक नजो. कित्याक? पयलें जावन कोरिंथाची परिस्थिती कितें? आन भावार्थी लोकां मदें एक क्रिस्तांव आसले. आन भावार्थी लोकां मदें आमच्या भारतांत ती पळया, आमी क्रिस्तांव 2% नांव 1% मात्र आमी आसा, ताच्याकी उणें. आमच्या भोंवतणी हेर धर्माचे आसात. म्हणटा आसतना जावं पुरो खंयचो एक धर्म 80% 80% आसा ह्या ताच्या आनी हेर धर्म म्हणटना तांचो प्रभाव आमी चिंतिनातल्या नमुन्यार आमचेर जाता, आमचेर आसाच. कित्याक आमी ह्या लोकां मदें बरसून आसा. जाल्यारी आमी वेगळे म्हूण दाखोवंक आसा. आमी सगळ्यां सांगता बर्साचे वय, पूण भावार्थांत आमी तांच्याकी उणें म्हूण दाखयलें जाल्यार आमच्या आपोवण्याक मोल ना म्हूण जालें. कोरिंथांनी तशेंच घडलें. हे अन्य धर्माचे ह्या आन भावार्थी आसले पळया, तांतून आमकां क्रिस्तांवांक आपोवणें मेळना, पूण आदलीं पाळां तांकां सोडूंक नाकात. आदलीं पाळां तांकां सोडूंक नाकात. आमी आणकी थंय सुरू म्हूण आसा म्हणून तांच्या सैमान ते दाखयते आसात. जाल्यार हें आमी नेनावंगी आमकां विंचलां, आमकां हेरांत हांव विंगड केलां म्हूण आमी नेनावंगी. दुसऱ्यान आमच्या मदें व्याज, मनस्ताप, झगडें आसूंक नजो. कित्याक? कित्याक? आतां हे म्हणजे 2 हात आसात. जर हो हात म्हणटा आमी जेजून आमकां सांगलां वय तुज्या उजव्या हातान दिले दाव्या हाताक कळना जावं म्हणून, पूण जर तर केन्नाय घडना हें पिशें म्हूण ओ म्हजो हात ह्या हाता कडेन झुजाक रावता की केन्नाय. कित्याक आमी जाणाव आमच्या तकलेंत हांव आमकां कितें आमच्या कुडीक कितें कामांड जाय ते सकट वेतात आनी हे दोनीय हात सांगाता काम करतात. कोणी एकलो पाल्या येवन म्हणटा, वाटेर येवन म्हणटा, फादर म्हाका म्हणटा म्हण चिंतया, ओ म्हजो हात ह्या हाता कडेन झुजता. म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटात? भविश्या तकलेंत इल्लो सकत जाला. आमचो एक हात आनी एक हाता कडेन झुजता. हांव ताच्या कडेन आनी एकल्या कोणा कडेन झुजता, पूण एक हात आनी एक हाता कडेन झुजूंक जाता. म्हळ्यार आमी सक्कड मिस्तीक कुडीचे सांदे. जेजूचेच हात, पाय, दोळे, कान सक्कड. जर तर आमच्या मदें झगडें जालें आमी पिशी जाले. हांव कित्याक एका हातान आनी एका हाता कडेन झुजूंक जायना. क्रिस्तांव जाल्ले आमच्या मदें हें आसूंकूच नजो. कित्याक आमकां आपोवणें भाग्यवंतपणाक मेळ्ळां. म्हळ्यार परत्यान आमी आमचें आपोवणें समजूंक ना म्हणून अर्थ. तिसऱ्यान हांवें म्हळें परत्यान
हे आमी नेनाव की कितें आमी नेनाव हाचे सुवार्तेन पळया. मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरा सोडलो आनी थंय ताणें सगळी रात मागण्यान करचिली. सगळी रात मागण्यान करचिली. आमी कोणी नायट ड्युटी गेल्ली दिसाक न्हिदता कित्याक ती न्हीद आसता. हांगा जेजू सगळी रात आपल्या बापा सांगात रावला. पूण दिसाक मिसांव काम करूंक ताका पुरो सांडना कित्याक ती उमेद धैर बोळ ताचे लागीं आसा. सगळ्या रातीच्या मागण्याचें बोळ. आनी आतां दीस उजवडटस ताणें आपल्या शिसांक सरशीण आपयलें. ते शीस 12 न्ही 70 जावं पुरो 150 जावं पुरो 200 जावं पुरो सक्कट ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्या सक्टांक ताणें लागीं आपयलें आनी तांच्या मदल्या 12 विंचले. पळया आतां आमच्या मदल्या आमी इतल्या जाणांक आमी जेजून आपयलें आनी आमच्या मदल्याक हांव तुमकां मात्र 1 2 3 5 जाणांक मात्र विंचता म्हळ्यार उरिल्ल्यांक मसोर जायना. एक तो विशय. दुसऱ्यान त्या 12 जाणांक मात्र कित्याक विंचले जेजून. आपणाचें मिसांव संपूर्ण तांणी पावोवंक आसा. पुरा बरें मात्र कर्ण न्ही. आपणाचें मिसांव एकल्यान म्हाका तिरस्कार करूंक आसा. त्या मिसांवांत एकल्यान म्हाका विकृत करूंक आसा. त्या मिसांवांत उरल्ल्यांनी पळोवन धांवूंक आसा. त्या मिसांवांत आनी कितें कितें जाता जाल्यार त्या इतल्या शिसां मदल्या 12 ताणें विंचले आनी ताची विंचोवन सगळ्या रातीच्या मागण्याचो फळ. भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत विंचोवन करतना आमी कितलीं जाणां देवाचो आदार मागता. आमी विंचोवन म्हळ्यार खंयची विंचोवन चिंतया. एका तरणाट्याक जिणये सांगातीन आमी जायती बिझनेसांत तांतवांत पुरा वावर करची पुरा. आज हांव खंयचो एक निर्णय करूंक वेता. हो निर्णय देवाच्या कुशे प्रकार घी म्हणून आमी विंचोवन करूंक देवाची कुशी मागता. आनी त्या वेळार विंचोवन 1 2 3 4 5 विंचोवणी आसात. तांच्या मदली ही विंचोवण करच्याक देव प्रेरण दिता. ना जाल्यार आमी ती विंचोवण करता ही विंचोवण करता सकट आमकां करूंक जायना. आनी उपरांत आमी दुरसाद जावं देवा तुवें म्हाका कित्याक सांडलाय. ना, आमी देवा लागीं मागूंक ना. देवा तुजी विंचोवण खंयची म्हूण विचारूंक ना. ताका लागून आमी विंचोवण केल्या मागीर उपरांत देवाक दुरसाल्या ना. हें आमी नेनावंगी सांबावल विचारता. देखून सगळी रात ताणें मागणें केल्या उपरांत ताका कळ्ळें ह्या 12 हांव विंचता. बऱ्यांकच विंचोवंक ना ताणें. थोडे इल्ले किड्यारे आसले जाल्यार ह्या 12 ताणें विंचले. आमची विंचोवण करच्या पयलें देवाचो आदार मागया. ताच्या की चड करून सांग पावलोचे सवाल आमी हें नेनावंगी तर कित्याक नेनाव. आज थोड्यो संगती तरी जाणा जाल्यार त्यो पाळया. जीवन मुझे सुनिया वर्ते देने मका संसारिया पैना साये करे बलिदान बात कीजिए मुझे नेना उदर कळी बापा तुझे दर्या सारखे उदर कळी बापा तुझे दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आदत बलिदान आपल्या मननेक महिमेक आमच्या आनी एकल्या पवित्रच्या आदावा सर्वस्व म्हणून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन
एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय तुका आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा, प्रितुमे तुका वाकणटा. तारण मेळलेली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिन वाजता, तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babar so good परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवन परगटा, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मुरये देवाचे माये संगती, भगयोन जुजे तिचो पती, भगयोन दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Tias Jesu vorbi, tias Jesu sangata, tias Jesu tai. Povitrotmia एक पुनांत सर्व पदवेधार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार, दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu moje kanani tos moje dran tina ta jevine mukta jo puro
paso, sasan paso duro. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तू पोसताय आणि जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमलीक मास रगत घेऊन या भोववर्त्या देण्यान स्वामी सड आणि सड फळ काढू आणि ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारा जावंक पावू. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सौम्य आसू तुमचे सोफे असो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. Amen. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Namo namo morye mogalam cheshikaye mantuka hoklaptuka ursun gaitautuka maya सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची दिसकळ काकलतेची नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये तुका होक्लब तुका अर्सून गायता तुका मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद आमकां भगत कुसाचे कृपे देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.